गोंय सरकारान चालीक लायिल्ली सरळ पगार येवजण फाटीं घेवची अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाय हांणी केल्या। 63,000 सरकारी कर्मचाऱ्यांचो पगार सरकार थेट दिवच्या बदला गोंया भायल्या एका खासगी कंपनीक कित्याक दिता? गोंयांत अश्यो आयटी कंपनी सक्षम ना काय असोय प्रश्न तांणी ह्या वेळार केला। येवजणेक खुबश्यो चुको आसात त्यो तज्ञांचो सल्लो घेवन सुदारपाची गरज आसा अशें दिलीपान ह्या वेळार म्हणलें। Actually, the demand should be that this scheme should be immediately withdrawn, and all stakeholders, including government employees, other political parties, should all be brought together to be explained what this is, and only then this should be implemented. We demand that this scheme should be implemented. We demand that government employees should be able to access their wages when needed before the end of the month. But आमचा एक सल्लो आसा सरकाराक की फाल्यां जेन्ना लोकांक कळटले, गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजाक कळटले की तांचो पगार आनी तांचे फॅमिलीचे भवितव्य हे सगळे काढून एक प्रायव्हेट कंपनीच्या हातांत दितात, जी ठरयतली की खंयची गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई अमूक म्हयन्याक कितलो पगार येतलो, हे जातकीर जेन्ना गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईचें रिएक्शन कितें जातलें आनी सरकारा बद्दल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईचे कितें मत जातलें, हे सगळें जावचे पयलींच आमचो सल्लो ह्या सरकाराक की ही स्कीम विड्रॉ करची, कन्सल्टेशन जावचें विथ एव्हरीबडी। आनी जर कोणाक दिवपाची आसा जाल्यार गोंयची खूब भुरगे, गोंयची स्टार्टअप्स आसात, गोंयची खूब तरणाटे आहा जे हे करपाक शकतात, तांचे कडल्यान हे करचें।